नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज स्वामित्व येवजणे खाला मालमत्ता धारकांक 65 लाखां परस चड प्रॉपर्टी कार्डाचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमांतल्यान वांटप केलां. देशांतले 10 राज्य आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 50,000 परस चड गांवच्या लोकांक हे प्रॉपर्टी कार्डां भेटयल्या. आता मेरेन 3,17,000 गांवांनी ड्रोन सर्वेक्षण पुराय झाला. 1,50,000 परस चड गांवां खातीर 2,25,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड केंद्र सरकाराच्या वतीन तयार केल्यात. पुडुचेरी, अंदमान आनी निकोबार बेट, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आनी हरियाणा ह्या राज्यांक स्वामित्व येवजण पुराय जाल्या. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी हेर केंद्रशासित प्रदेशांनूय ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है. जी सर. हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए. स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है. प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरांतल्यान गांवांतल्या घरांक हक्काचे कार्ड दिवन ग्रामीण भारताचो आर्थीक उदरगत करपा खातीर 2020 वर्सान स्वामित्व येवजण सुरू केल्या. मालमत्ते संबंधी वाद कमी करपाक लागून ग्रामीण भागांनी मालमत्ता मूल्यांकन आनी मालमत्ता कर संकलनात ही येवजण समर्थन दिता. आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है. सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर. बहुत बहुत धन्यवाद. गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामो नाईक हांच्या फुडारपणाखाला भाजप गोवा प्रदेश संघटन व्हड उंचायेचेर पावतले. विद्यार्थी विंग, युवा शाखा, हेर मोर्चा संघटना हांच्या प्रामाणीक कार्याक लागून भाजप पक्ष घटमूट जाला. आदले अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या फुडारपणाखाला भाजपान कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केल्या. नव्यान निवडून आयिल्ले प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक हे अणभवी लोकप्रतिनिधी आशिल्ल्या कारणान पक्षाक आनीकूय तेंको मेळटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंतल्या गोमंत मराठा समाजाच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्यान मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांनी नव्यान निवडून आयिल्ले दामो नाईक हांकां 40 फूट फुलांचो हार घालून तांचो सन्मान केला. ह्या कार्यावळीन नूतन प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक, भाजपा केंद्रीय संघटना सचिव सुनील बन्सल, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आनी हेर कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. प्रवास करचो हांव ते कित्याक सांगता आनी 40 मतदारसंघात त्याच उत्साहात तुम्ही त्याचे स्वागत करचे हे तितकेच महत्वाचे आसा. कारण हो उत्साह आमकां 2027 नी 2029च्यो निवडणुका सुद्धा जिखपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटलां. ज्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आमी आज नॉमिनेट केले आसतले आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आमी थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय न्ही हे आमी निवडटले, इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. आनी म्हणून वेळी आसतले, बाणावली आसतले, नुवें आसतले, मडकय आसतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029च्या निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार दामो नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचे. फाटल्या 30 वर्सां पक्षा खातीर कार्यकर्तो म्हणून दिल्ली सेवा आयज अध्यक्ष रुपान म्हाका मेळ्ळ्या. हांव आयज अध्यक्ष जाला तरी हांव प्रामाणीक कार्यकर्ता म्हूण पक्षा खातीर वावुरतलो. हांव कार्यकर्त्यांक सांगता की आयज खऱ्या अर्थान हांव न्हू तुमीच प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात. 2027 वेंचणूक आयल्या ते खातीर तुमी सगळ्यांनी अध्यक्ष म्हूण पक्षाक जैतिवंत करचे अशें दामो नाईक हांणी सांगलें. इतले वर्स 30 वर्सां काम करतना तुम्ही जो मोग दिलो त्या मोगाचो हांव अत्यंत ऋणी आसा. हांव तुमचे सगळ्या भितरलोच कार्यकर्तो आसा. पक्षांनी जी व्हडली म्हाका संदी दिली. हांव दोतोर डॉ. प्रमोद सावंत त्याच बरोबर जे आमची कोर टिमीचे जे जितले वांगडी आसात ते बसतात त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा, आभारी आसा.
आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाना इतलेंच सांगता 2027 इलेक्शन आसतलें म्हणून उदळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो काही कार्यकर्त्यांच्या नांवाचो उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला आनी हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे शब्द अशें म्हणटा तुमी अध्यक्ष जाल्ले आसा म्हणून 2027 जी निवडणूक आसतली फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली नगरपालिकेची निवडणूक आसतली येणारी जितली आव्हानां आसतली ती हांगा बशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा आनी म्हणून हे अध्यक्षपद म्हजें न्ही तुमचें आसा. नव्यान वेंचून आयिल्ले भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज आपल्या कुटुंबा सयत पणजेंतल्या श्री महालक्ष्मी देवळान भेट दिवन देवीचो आशीर्वाद घेतलो. ह्या वेळार भाजपाचे कार्यकर्ते व्हड प्रमाणात हजर आशिल्ले. शुक्रारा सांजे कला अकादमीच्या दर्या संगमान लोकोत्सव 2025 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भाजपाचे केंद्रीय संघटन सचिव सुनील बन्सल, कला आनी संस्कृती खाते संचालक सगुण वेळीप, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आमचो गोवा प्रदेश भास वेशभूषा वेगळी आसूं येता पूण भारतीय म्हूण गोंयचे लोककलाकार लोकोत्सवाचे माचयेर एकठांय येवन वेगवेगळ्या राज्यांची खाशेली लोककला दाखयता. आयज ह्या लोकोत्सवाची नामना देशभर पातळ्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हमेशा के लिए माननीय मोदी जी कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर से ये भारत देश विविधता से एकता में जुड़ा हुआ है. हम बोलते हैं कि हर वक्त हर प्रदेश में भाषा तो अलग है लेकिन हम सब इस अलग भाषा अलग वेश अलग नृत्य सब कुछ होके भी हम एक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, इससे हम जुड़े हुए हैं. और यही अलग वेश अलग देश अलग प्रांत हमारी भाषा अलग होके भी हम जो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा आके इस तरह के नृत्य सेलिब्रेट क्यों कर सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम भारतीयता के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम हिंदुस्तान के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसीलिए इस कला आप लोग अलग भाषा में भी पेश किया है करते हैं तो फिर भी कलाकार को जो भाषा न समझ आई तो भी कला की पहचान रहती है और उस कला की दखल हमारे सभी लोग लेते हैं. पर्वरी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या सभागृहात शुक्रारा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं केस येवजणेचो शुभारंभ जालो. ह्या वेळार तांत्रिकी शिक्षण खात्याचे संचालक विवेक कामत, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, केस येवजणेचे प्रमुख बोर्जेस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राज्यांतल्या तरणाट्यांनी ह्या फुडें कौशल्य प्राप्त शिक्षण घेवचे हे खातीर सरकारान विविध येवजण्यो सुरू केल्यात. केस ह्या उपक्रमाची उदरगत फुडल्या 8 ते 10 वर्सांत दिसून येतली. उच्च शिक्षण क्षेत्रांत ह्या येवजणेचो फायदो दिसून येतलो. 10,000 विद्यार्थी अंदू वर्सा केस अभ्यासक्रमात सहभागी जाल्यात आनी 442 विद्यालयांनी केस येवजण लागू केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हायर एड्युकेशनाक ऑन बोर्ड घेवन अशाच पद्धतीचे डिफरंट प्रोग्राम तयार करपाची गरज आसा. त्याची हेल्प आमकां हायर स्टडीजान खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकतली आनी ताची गोंयाक गरज आसा. इन लॉंग रन आमी म्हणजे इनोवेटिव्ह आनी फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनान रोबोटीक एड्युकेशनान गोवा विल लीड द इंडिया हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब मनाक खोस भोगता, मनाक खरोखरूच आनंद जाता. हांव सांगता इन फ्युचर आमी रोबोटीक एड्युकेशनान गोंय विल लीड कंट्री. दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान शुक्रारा सांजे 8व्या पक्षी महोत्सवाचे उक्तावण राना मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकीं जालें. खोतीगांव काणकोण वाठारांतल्या अभियानात ह्या पक्षी महोत्सवाक सुरवात जाल्या. 19 जानेवारी मेरेन हो पक्षी महोत्सव चलतलो. गोंयांत हेर पक्षी मोगी छायाचित्रकार भेट दितात. तांकां गोंयांतल्या पक्षां विशीं योग्य म्हायती मेळपाक जाय. पक्षाचो हंगाम, तांची सुवात आनी वेळ अशी म्हायती आसप गरजेची आसा.
अशा महोत्सवांतल्यान बरी म्हायती मेळटा हे खातीर अशे महोत्सव जाय अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.